कोविड काळात सरकारान सामान्य जनतेक अर्थीक आधार दिवपा खातीर अर्ज करपाक लायिल्ले त्या अर्जाचे फुडें कितें जालें हाचें स्पश्टीकरण सरकारान दिवचें अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी दुर्गादास कामत हांणी केल्या। जाल्यार मोटरसायकल पायलट अशा अर्थीक नदरेन दुर्बळ घटकां खातीर आशिल्ल्या निधीचो कसो उपेग केलो हाचें सरकारान म्हायती दिवची। कोविड काळात सामान्य मनशाक अर्थीक आधार मेळपाची गरज आशिल्ली, देखून तांकां बेगोबेग सरकारान न्याय दिवचो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। कोविडा वेळार बारीक लोक पायलटकार रिक्षावाले हांकां फॉर्मां भरून घेतली। आमच्या ऑफिसांनी गर्दी पडली, सगळ्या आमदारांच्या ऑफिसांनी गर्दी पडली आसतली। हे कितके पायलटवाल्यांक रिक्षावाल्यांक एवढे 5,000 दिले हे सरकारान सांगचे। अजूनही ते 5,000 रुपया मेळनात। फॉरगेट अबाउट रिक्षावाले पायलट, कितले दोतोरांक ते प्रॉमिस केल्ले सरकारान की कोविडा वेळार स्पेशल असिस्टंट दितले, स्पेशल प्रिविलेज दितले, खंय पावले? खंयच ना ते। आणि 5,000 कितल्या लोकांक दिले, कितले पायलटकारांक ट्रेडिशनल बिझनेस जे तांकां दिता म्हणिल्ले एज अ असिस्टंट वन टायम, हाजेर सरकारान व्हाईट पेपर काडचो। कितली एप्लिकेशनां आयिल्ली, कितकी दिली आणि मतदारसंघ वायज कितली दिली। सो हातून सगळो पिक्चर स्पश्ट जातलो की तांच्या रुलींग आमदाराच्या मतदारसंघांनी दिला जाल्यार दिला काय, दिवना जाल्यार खंयच्या मतदारसंघांनी दिवना, आणि इन टोटल कितके लोकांक मेळ्ळे, कितले पर्सेंटेज 20%, 30% लोकांक मेळ्ळे आउट ऑफ द टोटल एप्लिकेशन, हे कळून येतलें।